गोंय आता गुन्यांवकारी घडणुकांच्या जाळ्यात घुसपुपाक लागला। दिसान दीस अशा तरेच्यो घडणुको उक्ताडार येवपाक लागल्यात। खून, चोरी, अत्याचार आणि आता अपहरण। शुक्रारा राती सुकळवाडो कोरगांव वाठारांतले आयआरबी पुलीस वेंगुर्लेकाराच्या घरात घुसून ताच्या 1.5 वर्साच्या भुरग्याचे अपहरण करपाचो यत्न जाल्लो। मात आजाच्या हुशारेक लागून नातवाक वाटावपाक यश मेळिल्लें। थळाव्यांच्या मजतीन अपहरणाचो यत्न करपी एकल्याक पुलिशेच्या ताब्यांत दिल्लो। पेडणे पुलिशेच्या तपासात ह्या अपहरणाचो मास्टर माइंड कोरगांवचो निकेश च्यारी आणि ताच्या वांगड्याकूय अटक केल्या। अपहरण करून व्हडली रक्कम मागपाचो तांचो प्लॅन आसलो। ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आम तेका ॲपल कापून दिलो बारीक पीस करून, तो सोप्यार पासून खातालो आणि ते मोबायल दिल्लो तेका, तो मातसो गेम ह्या बघता तो मोबायलाचे पिक्चर आणि तो खाता उमेदीन। आणि सायडीकात मी अशी झाडी सारून मारी, झाडू आसली म्हाज्या हाती। कोण एकटो इलो रस्त्या वयरसून, काय खबर ना म्हाका, दार आमचें ओपन आसलें। इलो तेका उखल्लो, तोंड कडेन धरलें, पोटा कडेन धरलो आणि चलत रावलो हेल्मेट घालून रेनकोटा सकट। मी फाटल्यान सारण घेवन धांवते जाल्यार हो गेटी कडेन पावलो। गेटी कडेन फुडें पावतकच तिचे 2-3 सायडीचे मुगडे मारले। मुगडे मारतकच त्या भुरग्याक काडून सायडीक दवरल्यान तेणें, आणि त्या भुरग्याक मी उखलून रावले, आरडत रावलो, अरे धरा रे तेका म्हणा। तो पुढे गेलो आणि कोण तो दुसरो तेचो वांगडी आसलो, गाडयेर बसता कोणी तरी पब्लिकान तेका असो ओडलो आणि तो एकटो मेळ्ळो आणि तो दुसरो रायडर पळालो। अरे बाबा, भितर घरान कोण तरी इलो, हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान कुशी आसलो आणि हाका घेवन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो ॲपल खाता जो कोण इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखल्लो, तो घेवन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू, तितक्यान ते वेळार रोहितान आनी ते धांवन येले। ओके, तेंच्यांनी घर धरलो मातसो गावलो लोकलान सगळ्यांनी तेका धरले। ओके, कोरगांव सुकळे वाड्याचेर आमचो पुलीस कॉन्स्टेबल पाळेवाड्या म्हणटा पळय थंयसर कमलेश वेंगुर्लेकर, त्याचो 1.5 वर्साचो पूत, ताका घरान घुसून 2 अज्ञात व्यक्तींनी घरान घुसून ताका किडनॅप करून घेवन धांवताले। त्या टायमाचेर तेचो आजो सतर्क आसलो, ताणें घरान म्हणजे भितर त्याच्या हॉलान उखलून ताका घेवन वयताले। आजो सतर्क आसल्यामुळे आजो धांवन भायर वचून ते मोटरसायकल जो चलयतालो रायडर, ताका घट धरून त्या भुरग्याक काडून घेतलो। रायडर म्हाका दिसता तसोच पळलो। दुसरो जो आसलो फाटल्यान जो घेवन बसलेलो पळय, ताका थंयसरले बाकीचे मागीर तेणें आज्यान घट धरून बाकीचे थंयसरले जे शेजारी आसले हे धांवन येवन घट धरून ताका पुलिशेच्या सुवाधीन केलें। सांगपाचें तात्पर्य इतलें की आज पर्यंत आमी गोंयांत आयकताले की चेन स्नॅचिंग, मंगळसूत्र मारलें, एखाद्या समजा अज्ञात हेचेर रस्त्याचेर चेन स्नॅचिंगाच्यो खूब गोश्टी आमी आयकलेल्यो, मंगळसूत्र वगैरे मारले म्हणून। आयज गोंयांत ते सुद्दां कोरगांव सारक्या गांवांत घरान घुसून जर भुरग्यांक व्हरपाक लागले, उखलून व्हरपाक लागले, अशे जर किडनॅप केसीस जावपाक लागले जाल्यार सतर्क तरी म्हणून कशें रावप आमी। आनी तो सुद्दां एका पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या भुरग्याक जेन्ना उखलून व्हरता तेन्ना हेच्या सारक्यान दुसऱ्या म्हाका दिसता आमी सतर्क रावपाक आनी खंयचे म्हणजे आमी जेन्ना आमकां मिरयतात की आमी स्वता चौकीदार म्हणून, त्या वेळाचेर अश्यो जर इन्सिडंट घडपाक लागले गोंया सारक्या एका म्हणजे शांतीप्रिय हेतून, जाल्यार म्हाका दिसता आमी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिझास्टर्स। निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।